गोयचे जे नामनेचे खेळगडे आसात तांची ज्योती कुंकळकरान मुलाखत घेतिल्ल्यो. त्या मुलाखतीक पुस्तकाचे रूप दिवपाचो विचार गोयच्या खेळगड्यांची वळख गोयच्या भुरग्यांक जावची म्हूण अंबे पर्वतकरान पुस्तक बरयलां. हे पुस्तक 29 जूनाक उजवाडाक येतलें. आरटीएक्स खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. गोयचे जे नामनेचे खेळाडू आसा गोंयांत म्हणजे ब्रह्मानंद शेटवाळकर, ब्रुनो फ्रुटिनो, सगूण कामत, बेर्जिल फ्रँको, भक्ती कुलकर्णी, हेमंत सांगले, शिका पांडे, मानसी कीर्तने, शताब जकाती, मार्क भट, स्वप्नील अस्फोटकर आणि अंबे पर्वतकर स्वता तांची इंटरव्यू घेतली आणि ती बरीच गाजली. आणि हांवेंच ताका सांगितलें तूं घे अशें करून. म्हाका दिशिल्लें की हे लोक येतले आनी उलयतले अशें हांवें धरून नाशिल्लो. पण अतिशय सुंदर अश्यो तांच्यो इंटरव्यू जाल्यो आनी मागीर दिसलें हाजें पुस्तक येवचें. इतल्याच खातीर की हांव स्वता एक लेखिका आसा, पुस्तक आमी छापलां की खेळाडू एक वेगळ्या दृष्टिकोनांतल्यान पळयता खेळाडू. कारण तांच्या मध्ये हारपाची एक हारप आनी मागीर जिखप हे तांच्या मदींच आसता, खेळाडू कडेन आसता. आमी लेखक एखादें पुस्तक बरें वायट जालें की आमी तें बसून बरयता हय न्ही, जे लेखक आसाच. पण खेळाडू कडेन वृत्ती एक वेगळ्या तरेची म्हाका दिश्टी पडटा. ती म्हणजे ते पयलीं हारतात आनी मागीर जिखतात. जगान असो कोणूच आसचो ना की तो सदांच जिखत रावला असो आसचो ना. आनी त्या खातीर भुरग्यां मदीं हें पुस्तक पावचें हो म्हजो एक अभ्यास आशिल्लो. आनी गोंयांतले हे फक्त 12 आमी घेतल्यात आनी 26 इंटरव्यू घेतिल्ले. हाचो दुसरोय भाग रोखडोच येतलो आनी 2-3 म्हयन्यांनी. आनी एक आमी सिनियर अशें हें पळोवन हें पुस्तक आमी पयलें उजवाडाक हाडलें आनी संपदा पब्लिकेशन म्हणजे म्हजे चली संपदा ताणें आपली कांय पुस्तकां पब्लीश केलां. तातूंत हें पुस्तक येता. ती ताजी बायल विणा पर्वतकर, ती दोगांय दुबय आसता. कालूच ती हांगा आयल्या आनी अशें तरेचें पुस्तक 29 तारखेक 6 वरांचेर इन्स्टिट्यूट इंग्लिश फ्राग्रांसा हांगा ताचें उक्तावण जातलें. फिल्मांनी आयल्यात जशें MS धोनी, सचिन तेंडुलकर, मेरी कॉम. आनी ते पळयता कितें दिसता दंगल रे अशें घडलें आनी इतले त्रास काडले. कोणाकूय भुरग्यांक बाबा ब्रह्मानंद शेटवाळकर अर्जून पुरस्कार पर्यंत कसो पावलो जर जाल्यार आमकां ते वाचपाक मेळचें. किंवा सगळे आमी IPL खेळटात ते जकाती IPL खेळटात. कशे तरेन तांकां कितले त्रास जाता कितें जाता. सगळ्यांत चड खेळाडू फिटनेस म्हणून आसा, खावपा कडेन आसा, सगळे खुबशे खेळाडू कडेन खूब बंधनां आसतात आनी ते सगळे पाळून ते खेळटात. म्हजे दृश्टीन खेळाडू ते खूब म्हत्वाचें आनी ते आमच्या भुरग्यांक कळपाक जाय. Talking about the guests who are visiting, Jayesh Argawkar, you guys know, youngster, also been a part of me during my college days. He's a minister and is doing fine. Now, concept of even getting, we have gone in so detail that even getting the guests have been a part of me in my journey of 25 years or 30 years of whatever I have played cricket, 33 years, from Goa to various places I have traveled. So every person who is here is not a stranger to me. Or even the guests, they know me from that when I was 17-year-old and today I'm 45.